क्रिस्तांव आमी मॉस्को आसात आनी मॉस्को तांचो व्हडलो ख्यातनाम लेखक आंतोन चेकोव हो लेखक कसो आसचो ताजें एक मुर्तिमंत प्रतीक म्हणटा ताजें घर ताच्या घरा कडेन ह्या घरान तो लेखक म्हणून इश्टाब्लीश जावन आयलो आनी ताणें हांगा बरयलें लोकां मदीं मेळ्ळो एक म्हत्वाचें लक्षात घेयात आमी केन्नाय म्हणटा की लेखक हो लेखक आसता तो फायटरी आसता रशियेच्या कम्युनिस्ट राजवटी कडेन ताजें पटना जालें तेन्ना ताणें देश सोडलो तो जेन्ना मतां व्यक्त करता न्ही तेन्ना थंयची जी राजवट येता व्हडली ती राजवट न्ही त्या तिजे सारकें पळोवपाक आनी तिजे जय जयकार करपी लोक खूब आसतात पूण जय जयकार करपी तांकां पदां मेळटात आनी तांकां अधिकार मेळटात सो ह्या अधिकाराक ताजे पयलीं कितें अधिकार आशिल्ले लेखक म्हणून ताजे पयलीं उच्चार स्वातंत्र्य आशिल्लें ताजी गद येता आंतोन चेकोवान प्रोटेस्ट करून देश सोडलो मागीर परत ह्या देशार येलो पण ते गव्हर्मेंटान इस्टाब्लीश जालो आनी रशियन गव्हर्मेंट तो जाय जालो हें घर एक बरो ट्रस्ट आहा त्या ट्रस्टाच्या वतीन सांबाळटा सरकारी मदत करता पूण एक चेकोव म्हणून येदो व्हडलो लेखक मॉस्को येतकीर आमचे सारके लेखक दिसले ताच्या घरा भेट दिवप ताची बारीकसाणेन पळोवप तुका स्वता एक लेखक म्हणून आंतोन चेकोवाचें घरा कितें वेगळें दिसलें आंतोन चेकोव जेन्ना गोरकी बी वाचले उपरांत मदर सगळी वाचले उपरांत जेन्ना रेव्होल्युशनरी लेखक जाय आशिल्लो रशियन तेन्ना आंतोन चेकोवें नांव काडलें आनी ताज्यो कथा बी आसात पळय त्यो सगळ्यो असल्यो एक सुंदर कथा ताजी हांव सदांच हें करता एकदां एके कथेन तो आपले पार्टी दिवपाक आपल्या लोकांक आपयता सगळ्या मित्रांक आनी मागीर भितर वचून आपूण कितें रांदलां हें पळोवपाक भितर वता आनी भितर गेले उपरांत ताका ते बरो वास येता पळय तो करतो बरी मिटकी मारता पूण ताणें ताजें लक्षांत येता अरे आपल्यान मिटकी मारल्या खरी पूण भायर जे आपले मित्र आयले ताका दिसतले आपल्यान ते वावरडेचो किस घेतला तो भायर येवन आपले तुजो किस घेवन आपणे कसो वास घेतलो कशें हें इतलो रंगयता अशें सुंदर आनी त्या वेळार तो रेव्होल्युशनरी रायटर असो आनी आज आमी त्या घरान भेट दिता आनी अशे तरेचे खुबशे लेखक हांगा आसात अशें आमी गोंयांत आमचे लेखक गोंय सदांच आसता आमी आतां रवींद्र केळकर शेतांनी चालू आसा खरें म्हळ्यार हांगा सरकार रशियन सरकार जें करता एक अजपाची गजाल हे एअरपोर्टाचेर देंवलो नांव कोणाचें इलेक्ट्रिचा पुस्ती अरे येदो व्हडलो कवी आनी हो ताजे उपरांत प्रत्येक घरान आनी हाका तागेले हें करता म्हणजे रशिया लेखकांक साहित्यिकाक तरी केन्ना व्हडलें म्हत्व दिता अमेरिका आनी आपले लेखक बरे तरेन उजली उजल्यात तांचे जगात ताची वळख केल्या आनी तें सगळें सांबाळून दवरलां आनी आपले सासायकची हें खूब म्हत्वाचें आनीक तूं म्हणलें बरोबर गोंयांत भितर खुबशे लेखक आसात बाकी बाबालें घर आतां बाकी बाबालें घर बरें तें कशें दवरप म्हाका खबर ताजे सगळे कुटुंबीय आतां चली ताणें फुडाकार घेवपाक म्हाका खबर ना कितें फुडाकार घेता पूण अशें खूब रवींद्र केळेकराचें घर आसा रवींद्र केळेकर घरा ताच्या चल्यान मुख्य पूण तें खूब बरें म्हणजे खूब जाण अशे विचारी मांडटात आले की रवींद्र केळेकराचें पयलीं कितें जिवीत आनी कार्य आसा तें गोंया कडेन संबंदीत गोंय जशें इवॉल्व जालें त्या इवॉल्वाचो त्या कशी दिशा आसची कशें फुडार आसचो हें ठरयलें रवींद्र केळेकरान त्या वेळा वयरचे लेखक आशिल्ले म्हणजे तांचें खूब कंट्रिब्युशन आसा बाकीबाब मनोहर राय आनी रवींद्र केळेकर तातूंत रवींद्र केळेकराचें म्हत्व कित्याक कारण ताणें सतत पॉलिटिकल रूल मांडले म्हणजे पॉलिटिकल गोंय घडोवपाक आज जे गोंयांत रवींद्र केळेकराचें मोठें स्थान आसा त्या स्थानाक लागून म्हणजे म्हाका दिसता आनी 50 वर्सांनी आमकां याद येतली कितें कशें गोंय घडलें नवे पिळगे मुखार खबर ना आनी आज तर चड नवे पिळगेक सांगपाची गरज आसा कारण गोंय सामकें विरगळून गेलां गोंयची पयलीं तत्वां आशिल्लीं कितें ती तत्वां सगळीं ना जावन गेलीं सो आज खरें म्हळ्यार एक चळवळ जावपाक आशिल्ली की रवींद्र केळेकराचें जें दस्तावेज आसा ताजे पयलीं जी सासाय आसा तें मुखार व्हरपा खातीर कितें तरी करपाक जाय दुर्दैवान जालें की अशे वेळार अजुनूय आमी आमचे ते भाशीक वाद अजुनूय आमचे गोंयचे राजकीय वेगवेगळी शक्वा अजुनूय वेगवेगळे राजकीय पंगडा भितर आमी विभागून गेल्ले लोक अशे जे पळय विचार अशे हायलायट जातात पळय तशे तरेचे हितून एकूच विचार जर गोंयचे तरणाटे भितर गेलो तेंच खूब बरें साहित्याची गरज आसा पूण पळोवया केन्ना आमची सरकाराक केन्ना जाग येतली केन्ना सरकार हे एका सरकार खंयचीच सरकार कोणा वच नासता आंतोन चेकोवाक आपलो देश सोडून वचचो पडलो त्या सगळ्या सरकाराक हें आतां थंय स्वता रशियेक कितल्यो राजवटी राजेशाय आसा ती ह्या ताजे नंतर आयले कम्युनिस्ट अक्षरशः टेररिस्टा भशेन लागले
ताजे नंतर आतां जी पळय राजवटांतली कम्युनिस्ट लिस्ट ती हुकुमशाह पूण ह्या सगळ्या टप्प्यांतल्यान जे पळय कितें रशिया घडटा त्या टप्प्यान भितर तांणी चर्ची मोडल्यो पुन्हा परत चर्ची उबारल्यो आज आंतोन चेडो आसा फाल्यां आसता काय खबर ना पूण अजुनूय त्यो ज्यो ज्यो खुणो आसात त्यो ते सांबाळून दवरपाक पडटा आनी लोक प्रेशर हाडटा हें खूब महत्वाचें. एक बरें दिसलें की आमी हांगा आयले सगळे पळयले आनी हांगा येवन अशें एक लेखकाची भेट दिली आनी खरें जो कोण लेखक हांगा येता ताणें अशें तरेन भेट दिवंकूच जाय.